मोगाच्या बाबा भयणीनो बापान आपल्या पुताक सोंसान धाडलो सर्गीचें राज परगोटूंक. ने पुतान धाकल्या गांवांत जल्म घेतलो आनी तो त्या गांवांत वाडलो आनी वेल जाले उपरांत जिसून आपलो वावर सुरू केलो सर्गीचें राज परगोटूंक. हो वार खूब आसलो कित्याक बापायचें राज सोडूनच्या सगळे संवसाराक पावूंक आसलें. देखून जेजू आपले आधारी म्हूण थोडे मनशांक विचून काडटा. आमी आयकलां सोमारा दिसा तशें जेजून सिमांव आंद्रे तशेंच दुसऱ्यांक विचून काडले. आज आमी आनी एक खास मनशाची ताका वळख दिल्या. तो मनीस लेवी हो मातेव आल्फेचो पूत शिकलोलो कित्याक ताजो काम आसलें दोंड वसूलदाराचें. पूण तो जुदेव थंय ताचे भाव ताका पोस्त दवरताले कित्याक जायत तो जुदेव आसुनूय रोमी सरकाराक वावर कोत्तालो आनी आपलें पोट भरतालो. त्या वेळार रोमी सरकार आनी जुदेवपणां पडनासलें ताका दुस्मन आसलें. तर हो जुदेव दुसऱ्यांक काम कोत्ता म्हूण ताका पयस दवरताले. म्हणटात हो पातकी, दोन वसूलदार पातकी, नागवणे, चोर. पूण जेजू ह्या मनशाक आपलो वार करूंक फुडें वता. आनी आयकलां की जेन्ना जेजू ताका आपोवण दिता तो तो आपलो वार सोडून ताजो पाटलाव करता. म्हणजे आपलें फाटलें जिवीत सोडून दुसरें जिवीत सारूंक तो तयार जाता. जायते फावटी आमी कशे दोळ्यान पळयता जायत भायल्या दोळ्यांनी जशे लोक आमकां भायर दिश्टी पडटा तशें आमी ताका पळयता आनी जायते फावटी आमी ताका पोसता म्हणटा हाचो स्वभाव बरो न्हू. पूण जेजू भितर दोळ्यान पळयता म्हणटा खरेंच जायत भायल्यान तो वायट दिसता पडटा भितरली काळीज आनी भावना बरी आसतात. जर आमी शिश्यांच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार बापान आमकां विचून काडल्यात. जेन्ना आमकां बाप्तीज जालो तेन्ना आमकां दोनाक एक नांव दिलां आनी म्हटलां वसात सर्गीचें राज परगोडात. सो आज आमी खास देवाक दिनवास या की जेजून आमकांय आपोवला सर्गीचें राज परगोडून ताणें आमकांय आपोवण दिलां. आमी जायत प्रमाणीक वो ना, आमी जायत गरीब वो श्रीमंत, उंच दर्जाचे वो खालच्या दर्जाचे, पूण जेजून आमकां सगल्यांक आपयला. तर खास हाजे वेळार आमी देवाक दिनवास या आनी जो वार देवान आमकां दिला सर्गीचें राज परगोटूंक हो वार आमी प्रमाणीकपणे करूंक देवाचो आदार आनी धीर मागुया.